नमस्कार हांव आसा संत सोयरूबानाथ आंबिये कॉलेज हांगा आसा आणि एकंदर आयचे जे निवडणुकीचे जे रिजल्ट पळयले उपरांत अशें दिसपाक येता कांयशे जाग्यार नवीन फेसीस जे आसात निवडून आयिल्ले आसात आणि त्याच बरोबर कोरगांव ह्या गांवांत जे आसात म्हणजे न्यू फेसीस आमकां दिसपाक येतात। एकंदर कोरगांव जे नवीन पंच मेंबर म्हणून विन जाल्ले आसात तांचें नांव अशें आसात अनुराधा कोरगांवकर, समील भाटलेकर, देवीदास नागवेकर, अब्दुल नाईक, दिवाकर जाधव, नीता नरसे, कल्पिता कलशावकर, लौकिक शेटिये, उमेश चारी हे जे आसात कोरगांवचे कॅन्डिडेट जे आसात विन जाल्लेले आसात। त्याचबरोबर चोपडे आगरवाड्याचे जे कॅन्डिडेट आसा संगीता नाईक, शिल्पा नाईक, आंतोनी फर्नांडीस, सचिन राऊत, भगीरथ गांवकर, दीपाली लिंगुडकर, हेमंत चोपडेकर जे आसात बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसले अशें आसा। आणि त्याचबरोबर हरमल एक गांवान खुबशे पॅनलां आशिल्ले तातूंत हे जे निवडून जे आयिल्ले आसात तातूंत अनुपमा मयेकर, सोनाली माजी, संतान फर्नांडीस, बर्नाडो फर्नांडीस हे अनअपोज निवडून आयिल्ले आसात। आणि सुशांत गावडे, दिव्या गडेकर, गुणाजी ठाकूर, मागीर भिकाजी नाईक, रजनी इब्रामपूरकर हे जे आसात हरमल ह्या गांवांतल्यान निवडून आयिल्ले आसात। एकंदर हांगा तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता, तुमकां दाखयता जल्लोष जे आसात विनींग जे कॅन्डिडेट आसात ते करीत आसात। पूण हे खंय तरी आयज आमकां दिसपाक येता मोठ्या प्रमाणात खंय तरी जे न्यू फेसीस जे आसात निवडून आयिल्ले आसात। आणि काही वाठारांत जे आसात माजी सरपंच जे आशिल्ले, माजी पंच सदस्य जे आशिल्ले ते सगळे निवडून तातूंतले काही जे आसात ते सुद्दां निवडून आयिल्ले आसात। एकंदर हांगा अजून आता सध्या एक 4 गांवाचे सध्या आमकां अपडेट मेळटा। प्रोडना खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।